तुमकां थोडी आमच्या पवित्र येवकरिस्ताची चडीत माहेत आमी तुमकां दिवंक सोदता आनी आयच्या दिसा अति गरजेची थोडी माहेत ओवीवर तुमकां मिसान आणखी उर्बेन भाग घेवच्याक आनी भरपूर मापान फळ जोडच्याक आयच्या दिसा आमी नियाळ विषय येवकरिस्ताचे महाप्रार्थन. आता महाप्रार्थन म्हळ्यार कितें? महाप्रार्थन म्हळ्यार हे जे प्रार्थन आमी भेटवणेचे मागणे जाल्या उपरांत याजाक सुरू करता. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया थंय तावन धरिल्लें त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता म्हणून महास्तुती आसा तो वळपर्यान हाका आमी महाप्रार्थन म्हणटा. या ग्रेक भाशेन अनाफरा म्हणटात. अनाफरा म्हणून कित्याक सुरवेर तावन पयल्या शतमानांत तावनूच म्हणयेत येवकरिस्त रमतना ही एक रीत ही एक मांडावळ आमी पाळिल्ली आसा. महाप्रार्थन देखून महाप्रार्थन एका सगळ्या येवकरिस्ताचे शिखरच म्हणयेत. हाका लागून आज तुमकां हांगा थोडी पिंतुरां दिसतात आनी ताचे वयर थोडो विवर दिल्लो आसा. तो जाता तितलो पाळूंक प्रयत्न करया. आमकां चड वेळ ना, गरजेचो थोडो तुमकां विवर दिता. सुरवेर आसा प्रस्तावनाचो नामाण. प्रस्तावनाचो नामाण तो कसो 3 हंतांचो आसा, 3 नमुन्यांचो नामाण. तुमी म्हाका जाप दिया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासूया. वो आतां ती दोडो नामान आसा न्ही, हाका एक बरो अर्थ आसा. फकत आमी खंयच्याय कारणाक लागून बसतो नामान सांगता घालूंक ना. पयले जावन आमकां येवकरिस्ताच्या मागण्याक वो नामान तयार करतना ताच्या चड जावन आमची काळजां उबारुया जी कोण आदींचे लातेन मीस आनी पुरो आयकून सवय आसा तुमकां सुरसूम कॉर्दा म्हणटा आमी. आमची काळजां उबारुया. आतां आमची काळजां उबारुया कित्याक? येदोळूच तुमी देवाचो शब्द नियाळ केला, शर्मांव आयकला, भावार्थ्यांची मागणी हें सकट जालां. आतां एक निमाणो हंत म्हणल्या बरी जेजूचे मांस आनी रगत तसोच मिस्तेर आमी आटापूंक जाय जाल्यार समजा जाय जाल्यार फकत राजां वाचल्यार पावना. आमची काळजां मोनाय कित्याक जेजून आमचे खातीरच तसो त्याग केला. देखून आमची काळजां उबारुया. काळजां उबारची म्हळ्यार अध्यात्मीक म्हणून ताका जायतो अर्थ आसा. तुमी जाणात काळजां पेटची पेटय आमची काळजां म्हणटा आमी जेजूच्या पवित्र काळजा कडेन. देखून ही आमची काळजां उबारची वो मिस्तेर आटापच्याक. तें जातेच येता अर्गां आनी महास्तुती. अर्गां महास्तुती ही अर्गां महास्तुती आमी पवित्र पवित्र म्हणच्या पयलें तातूंत कितें आसा? पयलें जावन आमच्या सगळ्या सोडवणीची चरित्रां ही महास्तुती दिता. ताका लागून ह्या सोडवणीच्या चरित्रेचें कारण कितें? आमी स्तुती आतां कित्याक करता? ह्या मिसा वेळार कित्याक करता? हें सकट ह्या जागान करचें. तुमी फकत आयकल्यार जालें. आज ही हजारो फावटी तुमी आयकल्ली उतरां आज परत्यान आयकतना गमन दिया. सर्वेस्परा पवित्र याजक म्हणटा सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी शासनाच्या रचणारा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ह्या मिसा वेळार आमच्या फायद्याक जायशें परत्यान आदी मागां जावन आमी संभ्रमून आयिल्लो मिसाचो तो गूट परत्यान संभ्रमता. कारण ताच्या उपरांत घडप कशें हो संस्कार घडटा पळया. ही उतरां आयका. तुज्या अनंत शब्द वरवीं तुवें सगळें रचलां. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारक करून जेजूक तुवें पाठयलोय. जेजूक तारक करून पाठयिल्लो फेस्त केदाळ संभ्रमले आमी परचें नातालांचें फेस्त. ताच्या उपरांत पवित्र आत्म्यावर आंकवार मुरयेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. जेजूचे मनशा सायब आमी नियाळ करता. आमचे खातीर ताणें कश्ट मरण सोंसले. मरणाचे जैत व्हरून पुनः जिवंतपण ताणें जोडलें. पास्कांचो गूट सगळी सोडवणीची चरित्रां एक 500 लायनींनी आमकां सांगली. ताच्या उपरांत येता निमाणें थंयसर बरयलां अंत्यकाळाची संपूर्णाय. अंत्यकाळाची संपूर्णाय. आतां आमी कितें पाती येता तें संपूर्णायेक पावता.
निमाण ही उतरां आयकल्यान की तुम्ही देखून देवदूतां आनी समेस्त भक्तां सांगाती तुजे महिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता. उगडापणाच्या पुस्तकांत आमकां वायकूंक मेळटा देव स्तुती सर्गार आसा ती आमी ह्या संवसारान आतां आमी सांगाता मेळून करता. देखून देव स्तुती म्हणटा आसतना कितें जावं पुरो ते कोयर आसा तांचे सांगाता मेळून आमी देवाक नामाण करता, कंतारां गायता, मागणी करता. देवाचे बडवे आंजांचो कोर सकट देवाक स्तुती दिता आसतना आमी सांगाता ही स्तुती दिता. देखून मागणे आमचे मिसाचें बलिदान आमचें मात्र न्ही, सगळ्यांचे सर्ग आनी संवसारांत आसलेल्या सगळ्यांचे. ताचे उपरांत येता पवित्र पवित्र. कितले फावटी हें पवित्र पवित्र तुमी गायलां या मागलां पळया. ह्या पवित्र पवित्र सगळे मागणे बायबल आधारीत, देवाचे उतर आधारीत. पयलें आमकां पळोवंक मेळटा पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस खंयची उतरां कोणाक वाचूंक दिता थंयसर बरयल्या. खंय जावन मेळिल्लीं ती उतरां इजाया प्रवादीची ह्या उगडापण पुस्तकांतली. सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान परत्यान खंय जावन इजाया प्रवादी. होजान्ना उंच सर्गी ताका जय जय. खंयच्या फेस्ता दिसा आमी हे म्हणटा होजान्ना होजान्ना. रामाच्या आयतारा जेजूच्या पाशावाच्या आयतारा आमी हे म्हणटा. ताचे उपरांत सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय कीर्तन. ताचे उपरांत शुभ वर्तमानांनी. देखून सगळें पवित्र 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 आमी म्हणटा आसतना सगळो बायबलूच आमच्या जिबेर आसता. ताचे उपरांत पवित्र आत्म्याक आपोवणें आमी ताका ग्रेक भाशेंत म्हणटा एपिक्लेसिस. याजक त्या उंड्या वायनाचेर आपले हात पातळयता आनी म्हणटा तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर. हर एका संस्कारांनी आमी पवित्र आत्म्याक मागता. जावं कुमसार याजक म्हणटा पवित्र आत्म्याच्या देण्यान हांव तुजी पदकां बक्षिता. जावं एक काजार जावं तुमी कोणी ओर्द पळयल्या जाल्यार बिस्प त्या उमेदवारीच्या तकलेचेर हात दवरता आनी पवित्र आत्म्याचे देणे मागता. देखून तोच पवित्र आत्मो ह्या मिसा वेळारी उंडो आनी वायन आसले जेजूचे मांस आनी रगत जावन बदलता. हे पवित्र आत्म्याचे देणे पवित्र आत्मो परत्यान एक आमच्या मदें अजाप करता ह्या मिसा वेळार. ताचे उपरांत स्थापन विवरण जेजून उंडो मोडलो. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड ताणें म्हळें. उपरांत याजक काल्स घेवन जेजूची उतरां तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. जेजू म्हणटना समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड. याजक आतां क्रिस्ताच्या स्थानार आसून तीच म्हणटा जेजून कशें म्हणलें जावं पुरो तुमी समेस्त घेयात उंडो घेवन तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड. खंयची कूड ती उंडो घी या जेजून म्हळें ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पूंची. जेजून ताचीच कूड. देखून त्या शिसांक तो उंडो मात्र न्ही आपणाची कूडच दुसऱ्या दिसा शुक्रारा तो कुर्सार उमकाळतना तांकां कळ्ळें ही ताची कूड ताणें आमचे खातीर दिल्या. भावार्थ तसो गूट परगटुया. जेजू मेलो जेजू जिवन जाला जेजू नव्यान येतलो. 2000 वर्सां आदी मात्र न्ही आत्तां आमी तसो उगडास केलो. जेजूचें मरण पुनर्जीवनपण उंड्या आनी वायनाच्या रुपार भावार्थ तसो गूट तो. ताचे उपरांत येतात आमी उगडास काडचें. जेजून संभ्रमल्या सगळ्या बापाक जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता म्हणटा याजक. तें जातच विनवणी आसा. विनवणी आमी इगर्जेच्या पापसाई बातावन धरलें आमच्या बिस्पा खातीर याजका खातीर सगळ्या मणयारां खातीर सगळ्या लोकां खातीर सरून गेल्ल्यां खातीर सगळ्यां खातीर विनंती करता. आनी निमाणें येता आमी देवाक दिवचो स्तुती स्तोत्र. हो स्तुती स्तोत्र खंयचो त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता याजक गायता. ताची उतरां पळया. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता पवित्र आत्म्याचे एकपणा सर पदवेदारा बापाक. देखून एक देवाचो आमी उल्लेख करता. एक देवाक महिमा दिता. ताच्या सांगता त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता आनी त्यास जेजू थंय. जेजू शिवाय आमकां दुसरो सोडवणदार ना. सगळें आमी बापाक पावोवचे जेजू मुखांत्र. देखून जेजू संवसाराचो एकलोच सोडवणदार. एकलोच. जेजू शिवाय आमकां बापाची वळोवकी मेळना. आनी निमाणें याजक पांयान आनी काल्स हातांत घेवन ते उबारतना आमी समजून घेवचें आमी सगळीं यात्रीक पयनार आसां सर्गी वेच्या वाटेर आसां. ताका लागून आमी थंय पावता पर्यान
आता जेजूचे मांस आणि रगत घेवन आमी जियेता. आता हांवें निवान एक सवाल करचें. सगळ्यांक आज केलें हांवें सवाल. येदोळ सांगले इल्लेशें वेगळी वेगळी सांगलें. हांवें सांगलें समजालें तुमकां? समजालें? वय. थोडीं जाणां वय म्हणालीं, थोडीं जाणां तकली हालय लागली. हें समजालें. वय म्हणच्याक एक बरो शब्द आसा, आमेन. देखून लास्टाक त्याच जेजू वरी त्याच जेजू सांगता ते कंतार जाल्लेंच आमी सगळां व्हड ताळ्यान आमेन म्हणटा. आमेन म्हळ्यार कितें? तशेंच जावं. देखून हर एक आमिसा वेळार आमी आमेन म्हणटा व्हड ताळ्यान आमेन. आज आमेन म्हणटाना देखून मोती गोरा जें कितें आमी पळयलां, आयकलां, साकलां, देखलां, या पळयलां हांवें म्हळें सगळ्याक आमी म्हणटा आमेन. देखून हे महाप्रार्थना चलताना फकत पवित्र पवित्र आनी भावार्थ सुगूट सोड न्हू, आमकां सड्ड पात्र ना, सक्कड याजक करता. देखून सड्ड काम नातल्या वेळार तुमकां बरो अवकाश आसा सगळें पळोवंक, बरें करून पळोवन तातूंत तावन कुरपा जोडून घेवया आनी आमचो येवकरीस्त पळया कितलो फळादीक आमकां जाता. काकुळदारा आमच्या मोगाळ पोसणारा, नीतीदारा आमच्या होडमोन सुकारा, बलिदान मानून घे देण्या दातारा. उतर तुझे आयकूंक आमी आयल्या, जिनिताचेर बांदूंक आमी सोदल्या. प्रेरीत जावं तुजे ताव शिक्षा तकनीकी साव, मागता तुजें बेसाव. प्रेरीत जावं तुजे ताव शिक्षा तकनीकी साव, मागता तुजें बेसाव. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ रचणारा, काकुळदारा आमच्या मोगाळ पोसणारा, नीतीदारा आमच्या बुडवून सुकारा, बलिदान मानून घे देण्या दातारा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमच्याय सोबे आसो. क्रिस्त जेजू ते म्हज्या मोगाळ भावानो भयणीनो, बाळका जेजूक मान करच्याक, आराधन करच्याक आमी हांगासर ह्या देव तेंपलांत आयल्या. सुमियाच्या घरा आमी आयल्या. आमी ह्या दिसांनी विविध विशय आमी नियाळ करता आसतना ह्या पवित्र जाग्यार आज नोवेनाचो 6वो दीस आनी विशय आमी नियाळ करचो जावन आसा तरणाटपणार तूं संतोशान जिये. आमचे युवक युवती तरणाटी तांचे थंय सगत आसा, तांचे थंय कितलें बरेंपण आसा, जायते वावर सेवा ती करतात, पूण तांचे थंय संतोश गरज, समाधान गरज. हो संतोश तांणीच आपणाय जाय आनी कुटुंबांत आसल्या वेळार आमी तांकां संतोशान जियोंक आदार दी जाय. ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार ह्या सर्व आमच्या युवा जनांक, युवक युवती पासत आमी मागया. तांच्या जिणेंत तांणी आशिल्लें सगळें देव फावो करून दी म्हूण मागता आसतना हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकां आमी तयार जावया. आमचें उणेंपण, आमची पातकां वळखून आमी सांगता म्हणया, हांव पातकी सर्पदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो सगळ्या उसारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उसारून
वाईट धरून बरें सोडून आमी जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हडा अपराध ह्या पासून बगेवन सांगवार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची खाकुळट करूं आमची पातकां वगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. Sumia kakulk, Sumia kakulk, Christa kakulk, Christa kakulk, Sumia kakulk. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा जेजूच्या पवित्र नावाक आमी मान दिता आनी त्या नावान तुवें आमची सोडवण केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता. ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकोण दादोशी जावंक आनी सरकार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयलेली ह्या संतोशाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवाट चलयता सासणाच्या सासना. उपदेशाच्या पुस्तकांतले वाचप. तुजो उंडो उदकाचेर उडय. जायत्या काळा उपरांत तुका तो मेळटलो. 7 वा 8 जाणांक तुजे कडेन आसा ते वांटून दी. कित्याक प्रतवेर कसली विघ्नां येतली म्हूण तूं नेणाय. कुपां पावसान भरून आसल्यार ती तो प्रतवेर वतात. रूख दक्षिणेक वा उत्तरेक पडल्यारय जंय तो पडला थंय तो पडून आसता. जे वारें वळतात आसता तो केदींच ओंपिना. जो कुपाचेर दिश्ट लायत आसता तो केदींच लुवाना. आवयच्या गर्भांत आसलेल्या हाडांक जिविताचो स्वास कसो मेळटा म्हूण तूं नेणाय. तेच परी सगळे रस्ता त्या देवाचें काम तूं समजून घेवंक शकचो नाय. सकाळीं बीव ओंप सांज पर्यंत तुज्या हातांत विशेव दिनाका. कित्याक खंयच्याय 2 वस्तू पैकी खंयचें सुफळ जातलें वा दोनां मदलें खंयचें बरें म्हूण तूं नेणाय. उजवाड स्वादीक सुर्याचो प्रकाश पळोवन दोळे प्रसन्न जातात. मनीस जायतीं वर्सां जियेत जाल्यारय त्या सर वर्सांनी तूं संतोशान जिये. पूण सांगताच अंधकाराचे दिसी जायते आसात म्हूण उडास दवर. येवचें आसा तें सगळें व्यर्थ. तरणाट्या तरपणान संतोशान जिये. तुजे तरणे प्रायेर तुजे काळीस उल्लासूं. तुज्या काळजाच्या अत्रेगा प्रमाणे आनी तुज्या दोळ्याच्या आशे प्रमाणे चल. पूण ह्या सगळ्या विशयांनी देव तुका नितीक उबो करतलो म्हूण उडास दवर. तुज्या मनांतली चिंता काडून उडय आनी तुजी कुडींतली दूख पयस कर. पूण तरणाटपण आनी काळे केस व्यर्थ. देवाचें उतारें. देवाची उदकां. सर्वेस पौरान रसला सर्गानी संसार ताचे तावन येता म्हाका आदार. सर्वेस पौरान रसला सर्गानी संसार ताचे तावन येता म्हाका आदार. हांव म्हजे दोळे उबार पर्वतांक पळयता.
सुम्यातावन येता म्हाका आदार येता आदार म्हाका सर्वेस्परान रचला सर्ग आनी संसार ताचे तावन येता म्हाका आदार आमचे पांयांतलो निसरूंक सर्वेस्पर सोडचो ना राखणो म्हजो तो जेमना ताका केदीस तो नीचो ना सर्वेस्परान रचला सर्ग आनी संसार ताचे तावन येता म्हाका सर्वेस्पर राखता म्हाका उजव्याक म्हज्या रावता दिसा वतात वा रातच्या सामन्यान सावळी म्हजेर घालता सर्वेस्परान रचला सर्ग आनी संसार ताचे तावन येता म्हाका आदार सर्वेस्परान रचला सर्ग आनी संसार ताचे तावन येता म्हाका आदार Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. तुझ्या पुताची उतरां आयकोवचे खातीर आमची काळजां वगड सर्वेस्परा Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसू मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या तो वळू जेजू जुवांव लागचें स्नान घेवचे खातीर गलिलेयांतावन योर्दान न्हंय तडीक आयलो पूण जुवांवन ताका आडावंक पळयलें हांवें तुजे लागचें स्नान घेजय आसता तूं म्हजे लागीं येताय म्हळें ताणें पूण जेजून ताका जाप दिली आतां सद्याक हें तशेंच आसूं कित्याक हे वरवीं देव खुशी व्हरता तें सक्कड आमी जारी करूंक फावो तितल्यार जुवांव कबूल जालो जेजू स्नान घेवन उदकांतलो वयर येतस आकाश उक्तो जालो आनी देवाचो पवित्र आत्मो एका पारव्या बरी येवन आपणाचेर रावलोलो ताणें देखलो आनी तेदवां आकाशांतावन एक ताळोय हे परी आयकलो हो म्हजो पूत म्हाका चड मोगाचो तो म्हाका मांडवाला देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता जेजू क्रिस्त तें म्हज्या मोगाळ भावानो भयणीनो आयचो विशय आमी आयकलो युवा जाणां पासून प्रत्येक जावन आमी मागच्याक आमी नवें वर्स येदोळूस आराम केला 2023 आनी हें नवें वर्स आराम करच्या आदल्या दिसा 31 डिसेंबर रातीक नवें वर्स स्वागत करूंक
जायतो लोक जमता ते हांगा स्पेशली आमच्या बँगलोरान देखून हे फावटी कोरोना येत कोणना म्हूण खबर जाली आनी तरणाटे निराश जाल्यात कोणना म्हळें पूण कोरोना येवना नव्या वर्साक स्वागत करूंक तरणाटे 6 जण पुरा डान्स करूंक स्वागत करूंक संतोशान आसले आमी मात्र नव्या वर्साक स्वागत करचे पयलीं मिसाच्या बलिदानाक गेल्ले हांव सडावत आमी मीस जाल्या उपरांत हांवें जेवता आसतना रातीक टीव्हीर पळयतना न्यूज एका टीव्हीर तेंच नव्या वर्साक स्वागत करूंक डान्स तरणाटी ब्रदर आल्लो म्हजे सांगाता ब्रदर म्हणाले फादर कितल्या संतोशान खंय युरोपांत भायर न्ही बँगलोरांत इतलो लोक पब्बांत मॉलांत थंय हांगा डान्स करतात कितलो संतोशान पळया म्हणालो मागीर हांवें ब्रदराक म्हळें ब्रदर संतोशान दिसतात मात्र ती डान्स करतात पूण साबारांच्या काळजान मनान दूख आसा संतोष ना पूण तरणाटे देखून डान्स करचें गम्मत करचें स्वाभावीक पूण नीज संतोष समाधान ह्या आमच्या भाव भयणी तरणाट्यांत युवातींत आसा गी हांवें सडावत युवजनांक विचारचें आर यू हॅपी संतोशान आसा की म्हळ्यार तक्षण वय फादर म्हणना खाले म्हणी एक ल्हानशें आसतात थोडी इल्ली सांगूंक नरगतात पाटी सरतात थोडी येस फादर म्हणटा संतोष ना सगळ्यांक न्ही कांय थोड्यांक पूण आमची मंगळूरची कोडयाळची DSSची आमच्या फिरगजांनी आमच्या कुटुंबांनी अपुरबायेची युवाजनां आसात मगर भाव भयणीनो आमच्या युवाजनांक आमी हांगासर कडी युवाजनांत आमी मालगडी आसांव आमी तरणाटी आसांव पूण ही प्राय भोव गरजेची ती येताच नाका म्हळ्यार येताच आनी ती भोव गरजेची प्राय कित्याक म्हळ्यार त्या प्रायेर विंसवण करूंक आसा युवजनांनी जावं प्रफुडाराची विंसवण कामाची विंसवण वा तांच्या इश्ट निमोदे साहवासांत बरेपणाची विंसवण दुसरी वाट हें पुरो विंसवण करूंक आसा तांकां आनी तांतू सगळें मुखल्या जिणयेची तांची दिशा वंदोन आसता पूण ज्या वेळार हांवें म्हळें मिसाच्या पयलें सत्तेवंत दे आर यंग एंड एनर्जेटीक देखून तांणी ती धरिल्ली वाट आसा पळय तांणी विंसवण केल्ली आहा पळय ती गरजेची आनी ती तांकां संतोश दिवंक शकता तांकां मात्र न्ही ती खंयसर आसा थंयसर हेरांक संतोश दिवंक शकता देखून एकलो बरयणार म्हणटा द वे टू बी ट्रुली हॅपी इज टू बी ट्रुली ह्युमन अँड द वे टू बी ट्रुली ह्युमन इज टू बी ट्रुली गॉडली म्हणून आमी संतोशान आसाचे जाल्यार संतोशान जियेचे जाल्यार आमी पयिल्ले मनशापण आसाचे काय आनी हे मनशापण आसाचे जाल्यार आमचे थंय दैवीक सगत आसा ते देवसायब आसाचे देवाचो आदार आमचे थंय आसाचे आनी आमच्या युवजनांक आमकां सगळ्यांक हो आदार मेळ्ळ्यार तो आपणायल्यार खरो संतोश जोडूंक साध्य जाता आतां कसलो पुरा संतोष कसो जोड येत म्हणल्या विशयान सांगचें की आमच्या युवजनांक हो संतोष मेळ्ळा जाल्यार कसो मेळटा हें समाधान खंय तावन मेळटा खंय वचचें म्हणना जेजू दिता जेजून मात्र हो संतोष दिव्यात देवान मात्र हो संतोष दिव्यात देखून आमी कन्नडांत आयकलां देवर ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಕೊನೆತನಕ ಮಾನವ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಮನೆತನಕ म्हणून तो ही संतोष पळय लास्ट लॉंगिंग दॅट हॅपिनेस इट्स ओनली फ्रॉम द लॉर्ड जेजू तावन आमी जोडूंक साथ जाता तर वो जेजू आमकां हो संतोष दिता जाल्यार जेजू ही एक युवक हाच्या शुभ वर्तेन आमी आयकलें आपल्या परगडजिने वेळार जेजू भायर येता आसतना परगडजिने वेळार न्हाण घेवंक येता आसतना जेजूक 30 वर्सां प्राय यंग आनीक थंयसर स्नान ताका घेतल्या उपरांत सर्ग उक्तो जालो आनी बापाचो ताळो आयकलो कसलो ताळो ओ म्हजो पूत म्हाका चड मोगासो ओ म्हाका म्हणवला जर देवा बापान हो म्हजो मोगासो पूत चड मोगासो म्हणाजे जाल्यार 30 years म्हणसर 30 वर्सां म्हणसर जेजून खालतो जावन आपल्या आवय बापाय सांगता तें दैवीक बरेपण जोडिल्लें मुनीस जावन जेजून तें आपणायिल्लें
जणवायन देवबरंतेन वाडुल्लो आनी तरणाटो पावता आसतना सर्गींच्या बापान म्हळें वो म्हजो पूत म्हाका चड मोगास. आज आमकां सगळ्यांक प्रत्येक जण इवा जाणांक जेजू म्हणटास वो म्हजो पूत, ही म्हजी धूव, म्हाका चड मोगाची, खाली मोगाची न्ही, चड मोगाची. कित्याक म्हळ्यार युवा जाणां चड मोगाची. पूण आमी युवा जाणांनी ते मानवून जिवंक प्रयत्न केल्यार खंडीत जावन आमकां आशिर्वाद मेळटा. मगर भाव भयणीनो, आमी जेजू आमचें तें आसल्यार जेजू सांगात आमी समकल्या जाल्यार युवा जाणां प्रत्येक जावन सो संतोश करो, संतोश आपणावंक साथ जाता. एक दीस एक फावटी एकली आवय धाकट्या फर्स्ट स्टँडर्डाच्या भुरग्याक इस्कालाक पावंक आसलें. घरांत तिके पयस आसलें पूण सोलोन व्हरताली. सकाळीं इस्कालाक पावचें, परतून सांजेर वचून ताका आपोवन हाडचें. पावस येयले दीस देखून गडगडो जगलाणें, पावस आनी जोर आसलो. एक दीस आवय सांजेर 4 वरार आपणें देवोंक भुरग्याक आपोवन हाडूंक येता आसतना जोर पावस येता, जगलाणें आसा, गडगडो आसा. तुका इल्लें बेन दिसता. पूण जाल्यार पुता विशयान चिंता, पूत कांय भियान राखोण आसा कोण ना म्हूण. आनी आवय पावस आयल्यार गडगडो आसल्यार देवण चलता चलोवन. आनी पुताक पळयता इस्कालांत थंय उबे रावला तो. हिणें चिंतलें कांय बेजारायण कांय टेन्शनार आसा म्हूण. वो संतोशान आसा, स्मायल दिता. आवय गेली आनी ह्या पुताक पटलून धरलें आनी ताका घेवन वेगेन घेवन फाटीं आयली. येताना पावस आसा, गडगडो जगलाणें आसा. पूत मात्र बारी संतोशान आसा, चरको भुरगो. आनी केदाळे वयर पळयता आनी स्मायल दिता. हे आवय पळयता, आवय म्हणटाले गडगडो येता, जगलाणें येता, पटलून धरता, तुकाले स्मायल दिताय. हो चरको म्हणालो की, पूत म्हणालो की, मम्मी जेजू फोटो काडटा. जगलाणें येताना ह्या चरक्याची जाप, जगलाणें येवन उजवाड आसलो न्ही गे, जेजू फोटो काडटा. देखून जेजू म्हाका फोटो काडटना हांवें स्मायल दिजें न्ही गे, सोबीत दिसाचें न्ही, देखून हांव स्मायल दिवन आसा म्हणटा. मग भाव भयणीनो, आमची युवा जाणां स्मायल दिजे सोबीत दिसाची. पूण सोबीत दिसाची जाल्यार जेजून आमकां पळयचें, जेजून ताची आशिर्वादान दिचें. आनी ह्या वेळार मात्र तें स्मायल तो खरो संतोश आपणावंक साथ जाता. देखून सांगणी आसा, स्मायल अंटील यू हॅव टीथ म्हणून. दांत आसता पर्यंत तूं स्मायल दी, ताचो अर्थ दांत गेल्या उपरांत स्मायल दिनाका म्हणून न्ही. दांत आसता पर्यंत म्हळ्यार वेन यू आर यंग, ते स्माईल आहा पळय, तो संतोश आहा पळय, तो आपणाय जाय. आनी हो संतोश हेरांक दिवंक आमी प्रयत्न करीत. देखून जुआंच्या वांजेलांत 16वे अध्याय 22वें वाक्यान जेजू म्हणटा, हांव तुमकां परत्यान पळयतलो, तोवळ तुमची काळजां संतोशान भरतली. तो संतोश कोणाकच तुमचे तावन काडून व्हरूंक जावचें ना. देवान दिल्लो, जेजून दिल्लो संतोश आसा पळय, तो कोणाकच काड व्हरूंक जायना. तो दैवीक सत्याचो संतोश आमी आपणावचो, आंतरीक रितीन संतोष भोगचो. कांय वस्तू तावन आमकां मेळचो न्ही, भायर तावन आमकां मेळचो न्ही, वा व्यक्ती तावन आमकां मेळचो न्ही, सोमया तावन आमकां तो मेळचो. आनी सोमयाचो तो संतोष आमी आपणायलो जाल्यार ती दाजोसकाय तो संतोष मेळटाच. वांजेलांत ग्रेस्त तरणाट्या विशयांत आमी आयकलां. ग्रेस्त तरणाटो पवित्र पुस्तकान नांवच जाता ताका, ग्रेस्त तरणाटो म्हणून. तो ग्रेस्त म्हणून. पूण तो जेजू लागीं आयलो आनी म्हणालो, वॉट मस्ट आय डू टू इनहेरीट द इटर्नल लायफ. हांवें सासणीक जिबी जोडूंक कितें करीत जाय. जेजू लागीं तो आयलो पळया. मस्तो आसा जावंक पुरो ताका, पूण ताका जेजूची गरज आसली. आमच्या युवा जाणांक मस्त फावटी पुरा मेळटात, टालेंट आसात, सगळें जाय जाल्लें आसा, पूण जेजू लागीं येचें. हो तरणाटो आयलो. तरणाटो येवन खालें करीचें म्हणालो. जेजून सांगलें, हाळे उपादेश पाळ, आवय मान दी, कितें करूंक आपलें तें सगळें बरेंपण कर. आनी तितलें न्ही, हो तरणाटो म्हणटा, हांवें पाळलां, सगळें केलां. जेजू कितली खुशी जायचे. पूण जेजू गत्ता खंय ल्हानशें ताका अडचणी आसा, अडकळ आसा. कसली ती? तुजें तें आसलें ग्रेस्त काय तें वीक आनी दुर्बळ्यांक दी. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा, हो तरणाटो कंतिश्ट जावन मुखामोळ बावून फाटीं गेलो. जेजू लागीं आयिल्ले पुरा संतोशान तोसानान. जेजू लागीं आयल्या उपरांत जेजून सांगिल्लें बरें केल्यार मात्र मुखामोळ संतोशाचें जाता. नाजाल्यार हो तरणाटो तो कंतिश्ट जावन गेलो. कितें जालें म्हूण मागीर सांगोना, पूण तो कंतिश्ट जावन गेलो. सबार फावटी आमची युवा जाणां थंयच कंतिश्ट आसात, बेजारायण आसात. आमकां दिसानान जावं पुरो पळोवंक, पळयतना सगळें बरें दिसता, पूण तांचे थंय ती कंत बेजाराय आसा. कितें गी उणेपण आसा, अडकळ आसा. आनी ही अडकळ खंयची जावं पुरो, विविध नमुन्याची जावं पुरो. एकच तांणी वाट धरली ती सारकी ना जावं पुरो, वा तांचे इश्टनेचे साहबास सारको ना जावं पुरो, नाल्यार वस्तू, मोबायलां, इंटरनेट ह्यो पुरो वस्तू घाण घेवन जीवनांतल्या मनशा लागीं वस्तू लागीं उलयतात. जीव आसले लागीं उलयनात.
जीवनातलेच हे वस्तू तुले येतात म्हणले बरे बघता मनशा लागीं उलोवंक अवकाश ना देखून ते अले पुरा संगती तांकां खंती इश्ट करता जावंक पुरो आनी ह्यो भायर हेजे जाल्यार हे तरणाट्यानच दुसऱ्यांनी कोणेंय करूंक जायना त्याच व्यक्तीन करीत जाय प्रयत्न करीत जाय देखून सूर्यो ताचो उजवाड दिता सगळ्यांक पूण काळो कांत जाल्यार उजवाड ना ताणें उजवाडा कुशीन हेजे सांपावली म्हणटा आमी उजवाडाची भुरगीं आमी केदळा उजवाडा कुशीन येता जाल्यार उजवाड पळोवंक जाता आमचो जेजू उजवाड आमकां दिता आसतना जर आमी काळो कांतच आसांव जाल्यार आमची ही वजना काळो कांतच आसांव जाल्यार उजवाड कसो मेळचो सूर्यो येता उजवाड आसा पूण उजवाडा कुशीन आमी वचूंक प्रयत्न करीत जाय मोगाळ भाव भयणीनो आमी प्रत्येक जाण मागया पाप साहेब युवजनांचो मस्त मोग करता पाप साहेब युवजना विशयान मस्त उलयता आनी पाप साहेब म्हणटा माय डियर यंगस्टर्स यू डोंट गूगल एवरी टायम गुगलान पुरा पळयनाकात गुगलान तर सोदिनाकात यू गेट द एडवायस फ्रॉम युअर पेरेंट्स अँड टिचर्स इंटरनेटान मोबायलार ते पळयनाकात सोदिनाकात पुरा आवय बापूय तवणी सारा थोडें तुमच्या मालगडे तवणी सारा पाप साहेब म्हणटा युवजनांक इंटरनेटार पुरो मेळटा जावं पुरो पूण नीज मनशापण नीज संतोश नीज माया मोग नीज वाट मेळची आमच्या आवय बापूय तावन आमच्या वडिलां तावन देखून पाप साहेब म्हणटा क्रायस्ट इज अलायव जेजू जिवंत आसा आमच्या युवजनांनी मेल्ले बरी जावं नसो जिवंत जाय जाय म्हणटा तुमी जीव आसले बरी जाय जाय यू बी अलायव एवरी टायम तुमी जिवंत आसले बरी करा देखून आमी भायर सोबी दिसता पुरा मेकअप आनी पुरा करा देखून पाप साहेब म्हणटा डोंट गिव मेकअप टू युअर सोल्स आत्म्याक मेकअप करूंक वचनाकात आमच्या कुडीक पुरा मेकअप जायचे सोबी दिसाचे आमी आत्म्याक मेकअप करूंक जायना कित्याक कोता की आत्मो देवाचें हजारपण तें काडून उडोवंक जायना हांव कसो आसा कितें करता तें सांगता आत्मा म्हाका पवित्र आत्मा दैवीक आत्मा आमचें तें आसलो देखून डोंट गिव मेकअप टू युअर सोल्स म्हणटा आमचो देवातीन पापा बेनेडिक्ट सळाव्यान म्हणलें उतरां युवजन मुकले खांबे तो म्हणालो न्ही मुकले खांबे न्ही आतांचेच खांबे आतांच घटनातल्या मुकले घाले खांबे मुकले कसले खांबे जातात देखून आतांच घट्ट बरें युवजन आमकां जाय जाय अशें म्हणून सक्कड बरेंच जाता न्ही कश्ट संकश्ट निराशा आसतात पूण जिणेक देवातें जेजूतें आमी दीस लायली जाल्यार सगळें बरेंपण जाता जाकेव रुकारता जेजू पळोवंक आशिल्लो पूण जेजून ताका पळयलें आनी जाकेव सारारान देवलो देवान आमकां पळयल्या उपरांत आमी सारारां मेटां काडचे बरेपणाची मेटां काडचे फेस्ताचो संदेश आमी जाणाव ते ज्योतिश दुसरीच वाट धरून गेले ज्योतिश आनी ज्योतिश ते बारी शिकल्ले जाय जाल्यार सगळें नॉलेज आहा तांकां पवित्र पुस्तक म्हणटा कितें की तांकां देवान सांगल्या उपरांत ते दुसरी वाट धरून गेले आमच्या युवजनां ते मस्त नॉलेज आसा कितले हुशार ती युवजनां मस्त टॅलंट आसा मस्त जणवाय आसा सगळें आसा पूण वाट मात्र आमची सुदारल्या जायना कित्याक देवाची वाट जेजून म्हळ्यार अंश वाट सत आनी जिवीत जेजूची वाट धरलेल्या वेळार आमची वाट जायना ती दुसरीच वाट येता आनी ती जेजूची वाट जाता देवाची वाट धरूंक आमकां साथ जाता मोगाळ भाव भयणीनो आखेर करच्या फुडें आमी जेजू लागीं प्रत्येक जण मागया आमच्या युवजनां पासत एक दीस एकली आवय आनी एक तरणाटो पूत केदाळय मार्केटीक येतना एकाच व्हडली मागीर मोसंबी घेताले के फ्रुट्सां आनी ही व्हडली मागीर पापाची दुबळी आनी केदाळे फ्रुट्सां खाण घेवची आनी मोलाक पुतान खाण घेवन जाल्या उपरांत ते एक दिवचें हाळे केदाळ पळयल्यार आंबट बरें आसना तिका दिवचें खावन पळय म्हणचें तिणें खावचें गे आनी ती म्हणटा गे नो इट इज स्वीट गॉड आसा ना 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 आंबट म्हणे मस्त फावटी तिणें करचें ताणें खाण गेल्या उपरांत हांव एक बेजार जालें एक फावटी हांव म्हणाली गे खालें तिका सतयताय व्हडली माय तिका केदाळे तूं आंबट म्हणटाय ती म्हणटा बरें गॉड आसा म्हण त्याला पूत म्हणालो के ना मम्मी हांव मोसंबी तिका दितां तिच्यान ती खाण न्ही हांवें खाण गेल्या उपरांत म्हज्यान ती खाण तिका दितां कित्याक कोत्ता की ती मोसंबी खंडीत खायना ती दुबळी तिका कांय 4 कास मेळटीत म्हणून ती उपाशी आसा न्ही देखून हर एक फावटी हांवें खाण गेल्या मोसंबीन ती एक मोसंबी दिवची तिका आनी बेश्टेन तिका हांवें सतावचें आंबट म्हणचें पूण तिका खंडीत जावन गोड जायत कित्याक म्हळ्यार ती भुकेल्या तिका आंबट जायना तिका गोडूच कित्याक म्हळ्यार ती पापाची स्त्री मालगडी स्त्री म्हणाले आमच्या युवजनांनी जर असलें चिंताप ल्हान आमी केलें जाल्यार आमचें तें सोमयाचो आदार सोमयाचें बेसांव खंडीत जावन मेळटलें सो आमी विवेकानंद म्हणटा इफ यू कॅनॉट शायन लायक स्टार्स इन द स्काय एटलिस्ट यू बिकम अ लॅम्प एट होम म्हणून आमची युवजनां नेकेत्रां बरी परजळ जाय म्हण आमची आशा खंडीत जावन परजळ जाय पूण कुटुंबांत संतोशाची ती दिवे जावन दीत आमच्या कुटुंबांतली ती आमी आमच्या युवजनाचो मोग करया युवजना पासत प्रत्येक जण मागया येवकारीसांतलो जेजू तांकां बळ दिवन दी आशिर्वाद दिवन दी म्हण मागया आमेन.
Deus que terra saukani kemuji Atamboda serutuka hadun yeka Undoda kasoro deni tuja mogaji Mujhe hai jeevan kilai ke pavan Pavitra marutra tuja Mujhe hai jeevan kilai ke pavan Pavitra marutra tuja Maka samedondika Swagi tujhe sevek somya asau lata Somya duka dir kiteha Saukani kemuji Hata pota sorong duka hadun yeka Undo daka sorong deni tuja mogaji म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकनी मेळ्ळें आमच्या आनी पवित्र तुज्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागतां तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हणून ताणेंच उदार मोगान आमकां बसायलां तर ताच्या नांवान आमी भेटयतां ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवे सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं तुमच्या आयुसवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया अशी आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुजो अनंत शब्द मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुजे महिमेचो प्रकाश फांकलो मनशा रुपान दिसत्या देवाक वळखोन आतां ना दिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटोवन वचो आमची काळजां देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबारां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायतां Pavitra baranço surves portu Săcani sumsa Până tuja voi baba Bun săghitu ca ce Surves poraci Navie tata ca ce Bun săghitu ca ce बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक बेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पणची
तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नवे आणतीन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बगसाणें मेळच्याक तुमचें पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारावतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थ सोगोट परगटुया. सुम्यांची तुझे मरा आम्ही स्मरता. तुझे पुनर्जीवन आम्ही परगटता. तुझ्या येण्या सौम्या येशू आम्ही भक्तिता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिविताचो उंडो ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यान एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा हक्के प्रितुमेचेर विस्तार तुजे पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगेवंत बापा, पीटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे ह्या जाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजी इश्टगती मेल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. अंकवार मोरये देवाचे माये संगती तिचो पती भगेवन झुजे भगेवन दमदूतांनी सर्व कडेन तुका मानवल्यान सगळ्या भक्तां बराबर सांत आंतोनी बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सरबंधनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें आमच्या बापा मागणें आमी भक्तीन सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशें नात्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमयेन जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदूतां म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे परमणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताने राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमच्याय सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी.
पळया सुमी जेजू क्रिस्त ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती शेळीच्या जेवणाक आमकां आपयल्यांत आमी सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पवना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. कितली मोवाळका तुजी आसीम दयाळाय सर्गीची दैवीक आनंदा दोस्कची पवित्र जीणांची मोगाळ शांती सागोरा आमच्या दयाळ सुरगोंदारा जेजू आमचा पोसणारा लाभय जिवी जीवदातारा आमच्या काळजांनी करविडा पाकय सांगात आमचा पयणा सिवे स्पिरितान आमकां पावय दयेन सर्गा मोगाळ शांती सागोरा आमच्या दयाळ सर्वोंदारा जेजू आमचा पोसणारा लाभय जिवी जीवदातारा मोगाळ शांती सागोरा आमच्या दयाळ सर्वोंदारा जेजू आमचा पोसणारा लाभय जिवी जीवदातारा प्रार्थुया. प्रितीवंत बापा,
तुझ्या पुताच्या नावाक मान देऊन सगळ्यांनी दिंबी मोडचे म्हूण तुवें येवजिले. हे तुझ्या मोगाचे येवजणे पासत हो दिन वासनेचो यज्ञ संभ्रामण जेजूच्या नांवांत आटापलेली तुजी सोडवण सगळ्या मनशांक पावय म्हूण आमी मागता. जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जियोंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंचं नांव विश्वासान उसारून सरकार तुका सासनाक वाकाणूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबें आसूं. तुमचे सोबें आसूं. आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. दयकन बसात. आज नव्यानाचो 6वो दीस आमी नियाळचो विशय जावन आसा तरणाटपणार संतोषान जिये. सर्व तरणाट्यां खातीर आनी तरणाट्यां खातीर मागचो दीस, कित्याक तांच्या जिविताची जायती विसवणी तांणी ह्या प्रायर करूंक आसा. तांचे शिकाप कामाच्या विशयांत आनी तांच्या जिविता विशयांत. त्या देखून आमच्या घरांत तरणाटी आसूंक पुरो तांच्या खातीर आज आमी मागया. आयचे मिसाचे बलिदान भेटयल्ले ह्या जाग सावन आसात. बाप अरुण मंगळूर दिएसीचे काडाबा फिरगजीचे विगार आनी तशेंच पद्वा डिग्री कॉलेजीचे प्रिंसिपल जावन ते सेवा दिवन आसात, लागसारूच आसात. हांगासर येवन मिसाचे बलिदान भेटोवन आम्हा सर्वांक बरी शिकवण तुमी दिल्या आनी तशेंच बेसांव दिवचें तुमकां सर्व भक्तिकांच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा. आनी तशेंच बाळोक जेजूची आशिर्वादा तुमच्या वयर तुमच्या सर मिसांवांचेर आमी मागता. देव बरें करूं फादारू. ह्या हप्त्याचो ब्रेस्तार आमी सर्व पिडेस्तां खातीर मागचो दीस. आमच्या घरांनी जर कोणी पिडेस्त आसात तर तांकां इगर्जेक येवंक जाता तर 10:30 वरांचे मीस ना तर सांजेचे मीस तांच्या खातीर आमी भेटोवचें जावन आसा. मिसा उपरांत कोणाक कुमसार जावंक आसा तर आमचे इगर्जेच्या फाटल्या कुशीन ह्या जाक कुमसारेचेर आसतलें. आमच्या एका भक्तिकाची बायकाची की हांगासर भायर पडल्या. जर तर कोणाकी मेळ्ळी तर तुमी आमच्या वॉलंटियर्सांक दिवची, नाजाल्यार आमच्या लागसार आसच्या स्टॉलाक दिवचें. बायकाची की एका भक्तिकाची भायर पडल्या. तुमकां सर्वांक बरो दीस मागता आनी जेजू बाळकाची आशिर्वादा. सर उबी रावया आनी नव्यान प्रारंभ करया. प्रागच्या बाळका जेजूचे नोवेन. मनशांच्या भुरग्यां सांगता रावन सोमजो संतोष म्हणटा सोमी जेजू मनशांचो इश्ट जावन जियेलो. सरतरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडागून दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयिल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. प्रागसो जेजू बाळूक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितले चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. आज युवाजनांचो दीस संभ्रमतना सगळ्या युवाजनां खातीर मागया. जायतीं आमच्या मदेंच आसात हांगा, ह्या आमच्या कुटुंबांनी आसात, ह्या आमच्या वळखीची कोणी आमच्या शेजारा आसात. आयचो समाज युवाजनांक फावो जाल्लो ना. जायतीं जाणां शिकतात पूण काम मेळना. जायत्यांचें शिकाप रावलां, ह्या अडचणेक सांपडलां. जायत्या युवाजनांक संवसाराच्यो विविध बुलोवण्यो वाट सुकयते आसात. जायतीं आमकां लागशिल्लीं जावं पुरो देदेस्पर जाल्यांत. जायत्यांनी जीवघात करूंक सयत चिंतला. तुमच्या मदलीं जायतीं आवय बापूय तुमच्या तरणाट्या चेडवा खातीर मागता जावं पुरो. जर तर ती वाट चुकोवन गेल्यांत तुमकां दुस्पट तें दोळ्यांनी दुखां हाडूंक कारण ती जातात जाल्यार सगळ्या युवजनां खातीर मागया.
मागया ए भगेवून जेजू बाळका तुजी सर्व पदवी आज्या पितरान उगडाप केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखल्लोलो आसता तुका पतयेन उलो मारतल्या सकटांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी भर आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे सुटलेले बुक्षिता तशें आमी पातकां बोगस आनी आमकां धाडण्यान पडूं नाका पूण वायट आमकां निवार. नमान बरी एक कृपेन बरयल्ले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवान मरिदा वाचमे मोपयां खातीर तेका आतां आमच्या मरणाच्या घरांत आनी देवाचो पूत मनीस जालो. नमान बरी एक कृपेन बरयल्ले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवान मरिदा वाचमे मोपयां खातीर तेका आतां आमच्या मरणाच्या घरांत आनी देवाचो पूत मनीस जालो. आमच्या मदीं जेलो नमान बरी एक कृपेन बरयल्ले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू वाचमे मोपयां खातीर तेका आतां आमच्या मरणाच्या घरांत आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. आमच्या मदीं जेलो फकत आमची तकली भागवया. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आमचे मागणे. जेजू बाळकाक म्हणे ये आजापांच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांची एका कुळतीची दीस घाल म्हणून तुझे मुखार पडून आमी मागता. तुझे इतले बिनमोतीन बरोले मोवाळ काळीस आमची मागणी स्वीकार सुंदी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवून दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमोक आनी बुजवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदा आमेन. जेजू बाळकान फावो केल्ल्या सर्व उपकारां खातीर ताका अर्गां दिवया. चड करून युवकांच्या तर्फेन जर तर तांकां बरो फुडार मेळ्ळा बरें शिक्षण मेळ्ळां बरी सैरीक मेळ्ळ्या जें कितें तांणी जिणेंत आशिल्लें तें सगळें मेळ्ळां. मागया हे भोव उदार बाळूक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटा. तुवें आमकां दये केल्ल्या ह्या देवाड्या उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या. तूं जावन आमचो देव रचना आनी सांबाळना. आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या आजापांच्या इमाजी मारिफात तुजी भक्त सगळ्यान विस्तरूं दी. सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवं दी आनी तुजी कळनातली दैवीक मज जडोवन दी. सस्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे रावूं तुमचें संरक्षण करूं तुमच्या भितर तो रावूं आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावूं आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावूं आनी तुमकां राखूं. तुमच्या वयर तो रावूं आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोबे जियेत आनी रास करता.